नॅशनल गेम्सा खातीर सरकारान खेळा संघटनांक निधी दिल्लो. निधीचो वापर कसो केला ते जाणून घेवपा खातीर मंत्र्यान युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां मागिल्ली. चडशा संघटनांनी ती दिल्यात. जरी कोणीनूय जर कितें डॉक्युमेंट्स जर हाडून जर दिल्ले आहा आनी आमकां स्क्रुटिनीचे नंतर आमकां दिसून जालें स्टील वी आर गोइंग टू विदाउट एनी इंटिमेशन वी आर गोइंग टू सर्व देम अ लीगल नोटीस which we already obtained the approval from the law department to issue them a legal notice on the priority. ह्या गोष्टी कडेन हांव फर्म आसा. समज कोणी फेक डॉक्युमेंट ऑर कितें दिल्यार तुमी लीगल नोटीस डायरेक्ट इश्यू करता? या डेफिनेटली करता आनी वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम ऑपॉर्च्युनिटी मोर. कारण आमी ऑपॉर्च्युनिटी तांकां आमी ऑलमोस्ट 15 म्हयने जाले दिल्ले आसा. 15 म्हयने जर हे जर लोक जर सगळे जर एसोसिएशन ज्यांनी सगळ्यांनी न्ही थोडी जी एसोसिएशन जे आसा गोवा ऑलिंपिक असोसिएशन म्हणटा युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्यात. झेरॉक्स उरली वा हेर बारीक सारीक त्रुटीं खातीर मोठी एक्शन योग्य न्ही. पण जरी करतात न्ही जाल्यार खूब चुकीचें आसा. वो वार कोणाचेर जातलो सी समजून घेवपाक जाय. स्टेट एसोसिएशन म्हणटा ते सगळे जे कोण प्रेमी खेळाचे आसात खेळगड्यांचेर आसात ते काम करतात न्ही. फ्री सर्वीस ती. इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट. कोण कोणाक पयशे दिना थंय आनी तांचेर स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन वार करप म्हणजे खेळगड्यांचेर परिणाम तो. खेळगड्यांचेर वार केल्ले भशेन जातलो. फाल्यां कोण फुडें सरतले एसोसिएशन चलोवपाक? हांव तुका आतांच सांगता कठीण आसा. किंचित लोक काम करतात आनी तातूंत असो जर भंय पडलो आनी दाणो पडपाक लागलो जाल्यार कोण फाल्यां एसोसिएशन चलोवपाक फुडें सरचें ना? कशें चलतलें मागीर? खेळगड्यांक कसो मागीर न्याय मेळटलो? कशें मागीर फुडें सरतले ते? स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर.